भारत आणि चीनाचे गैर चालू आशिल्ले। भारतीय सैन्याची कामगिरी तितली बरी नाशिल्ली। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांणी रक्षा मंत्री पदार आशिल्ले श्रीकृष्ण मेनन हांचो तडकाफडकी राजीनामो घेतलो। भारतीय सैन्यातली मरगळ पयस करून जवानांमदी नवी ऊर्जा तयार करपी मनशाच्या सोदांत नेहरू आशिल्ले। मेनन हांच्या राजीनाम्या उपरांत सुमार 15 दीस नेहरू हांणीच रक्षा मंत्री पदाची जबाबदारी सांबाळली आणि उपरांत तांणी ह्या पदाची जबाबदारी दिली यशवंतराव चव्हाण हांकां। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आशिल्ले। नेहरू हांणी तांकां दिल्ली आपयले आनी थेट रक्षा मंत्री केले। फुडलो इतिहास अजरावर आसा। अशें जेन्ना जालें आनी चव्हाण हांकां महाराष्ट्र सोडून दिल्ली वचचें पडलें तेन्ना महाराष्ट्रांतले ख्यातनाम लेखक, विचारवंत आनी वक्ते आचार्य अत्रे हांणी उद्गार काडिल्ले। हिमालयाच्या रक्षणासाठी सह्याद्री धावला। आयज आता हे घडीक भारत पाकिस्तानामदी गैर चालू असताना आमी म्हणटात भारताच्या रक्षणा खातीर गोंय धावले। आमी अशें कित्याक म्हणटात, कोणा खातीर म्हणटात? नमस्कार, हांव विश्वनाथ आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही। पहलगाम हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाक जाप म्हूण भारतान ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च केले। पीओके आनी पाकिस्तानातले वट्ट 9 आतंकी अड्डे भारतान नेस्तनाबूत केले। हातूंत कितलेशेच आतंकवाद्यांक न्यूट्रल करपाक भारताक येसूय आयले। भारताचे हे यशस्वी मोहिमे उपरांत पाकिस्तान चवताळ्ळा। आसा ना ती शक्त वापरून पाकिस्तानान ब्रेस्तारा रातीं भारताचेर हवाई तळांचेर ड्रोन आनी मिसायल सोडून हल्ले करपाचो यत्न केलो। मात तांचे ह्या सगळे ड्रोन आनी मिसायल निकामी केले ते भारताच्या S-400 एअर मिसायल म्हळ्यारूच सुदर्शन चक्रान। S-400 रशियन बनावटीची एअर मिसायल सिस्टम। ही S-400 मिसायल सिस्टम भारता खातीर वरदान थारता। सद्याक पाकिस्ताना वांगडा सुरू आशिल्ल्या गैरांत S-400 भारताचे सुरक्षा कवच म्हूण कामगिरी करतना दिश्टी पडटा। देशा खातीर आनी खास करून आमकां गोंयकारांक खातीर S-400 मिसायल सिस्टम ही चड खास आनी अभिमानाची गजाल आसा। ताचे कारण म्हळ्यार रशिये वांगडा भारतान जेन्ना हे S-400 एअर मिसायल सिस्टमा खातीर करार केल्लो तेन्ना प्रधानमंत्री आशिल्ले नरेंद्र मोदी आनी देशाचे रक्षा मंत्री आशिल्ले आमचे गोंयचे सुपूत आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार। वर्स 2018चो तो काळ आशिल्लो। ते काळांत अमेरिकेन इराण, उत्तर कोरिया आनी रशियाचेर आर्थीक निर्बंध घाल्ले। अमेरिकेन सगळ्या देशांक सांगिल्लें की इराण, उत्तर कोरिया आनी रशिये वांगडा कसलोच वेपार करचो न्ही। जर तो केलो जाल्यार अशे देशांचेरूय आर्थीक निर्बंध घालतले। मात भारताचे संरक्षण क्षेत्र घटमूट करपा खातीर S-400 एअर मिसायल सिस्टम गरजेची आशिल्ली। दुसरे वटेन इराणांत भारता कडल्यान चाबहार बंदरूय बांदप चालू आशिल्ले। तेन्ना प्रधानमंत्री मोदीचे मंत्रिमंडळात रक्षा मंत्री म्हूण मनोहर पर्रीकार आनी विदेश वेव्हार मंत्री म्हूण सुषमा स्वराज हांच्या कडेन जबाबदारी आशिल्ली। इराणात चाबहार बंदर बांदपा खातीर भारतान अमेरिके कडल्यान परवानगी मेळयली। आता प्रश्न आशिल्लो तो S-400 करार करपा खातीरचो। S-400 रशिये कडल्यान विकत घेवपा खातीर अमेरिकेच्या आर्थीक निर्बंधा संबंधीच्या कॅट्सा कायद्यांतल्यान संरक्षण आनी सूट मेळोवपाक प्रधानमंत्री मोदी हांकां यश आयलें। रशियेचे प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतीन भारताच्या दौऱ्यार आसतना भारतान रशिये वांगडा 5 S-400 एअर मिसायल घेवपा खातीर ऐतिहासीक करार केलो। ह्या करारात रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आनी तेन्नाच्यो विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराज हांचोय मोलाचो वांटो आशिल्लो।
S-300 एअर मिसायलाचे अपडेटेड वर्जन म्हळ्यार ही S-400 एअर मिसायल सिस्टम जगातले एक सगळ्यात आधुनिक सुरक्षा आयुध। बुधवारा राती पाकिस्तानान भारतातल्या कांय शारांचेर मिसायलां आनी ड्रोनांचो मारो केलो तो S-400 एअर मिसायल रडारान निकामी केलो। हे S-400 मिसायल 600 किलोमीटरां मेरेन दुस्मनाचो हल्लो परतून लावपाक शकता। सद्याक भारताकडेन अशी 3 S-400 मिसायलां आसात जाल्यार उरिल्ली 2 अजून येवपाची आसात। रशिया युक्रेन गेर्राक लागून तांकां मातसो कळाव जाला। S-400 मिसायलांची खासियत म्हळ्यार ताची लॉन्चिंग स्पीड सामकी उणी आसा। 10 सेकंदां भितर हे मिसायल प्रति हल्लो करपाक शकता। म्हणूनच भारतीय संरक्षण दळान हे मिसायलांक सुदर्शन चक्र हे नाव दिलें। तर अशें हे अत्याधुनीक S-400 मिसायला खातीरचो 35,000 कोटींचो करार करतना इतलो म्हारगो करार कित्याक म्हूण टिकाय जाल्ली। मात हें सगळें कुशीक दवरून भारतान रशिये वांगडा हो करार केल्लो। भारता कडेन S-400 एअर मिसायला वांगडा अजून पृथ्वी आकाश ह्यो एअर डिफेन्स सिस्टमी अस्तित्वात आसात। तर अशे तरेन सद्याक चालू आशिल्ले पाकिस्ताना वांगडचे गेर्रात S-400 सुदर्शन चक्र मिसायल देशा खातीर सुरक्षा कवच थारला। प्रधानमंत्री मोदी हांचो विश्वास सार्थ थारायतना जी कितें 1.5-2 वर्सांची रक्षा मंत्री म्हूण कारकीर्द लाभली तातूंत मनोहर पर्रीकार हांणी संरक्षण मळार जे कितें निर्णय घेतले तातूंतलो हो एक सगळ्यांत म्हत्वाचो निर्णय हें आतां खऱ्या अर्थान सिद्ध जालां। हातूंत कांयच दुबाव ना। म्हणूनच जर 1962 चव्हाण हांचे रुपान हिमालयाच्या रक्षणा खातीर सह्याद्री धांवलो जाल्यार आयज भारताच्या रक्षणा खातीर गोंय धांवला अशें आमी म्हटलें जाल्यार तें अजिबात चुकीचें थारचें ना। आमी हांगाच थांबता। तुमकां आमचो हो एपिसोड कसो दिसलो हे विशीं आमकां कमेंट करून मुजरत कळयात आनी व्हिडिओ शेअर करपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। देव बरें करूं।